लोट दर वाड अतिरिक्त दंड वसुलीचेर जागृताय करूंक वीज खातें फेल जाल्ला म्हणटा बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. काही गजाली असतात त्यो गजाल्यो तातूंत भितर अवेअरनेस जावपाक जाय. थंय समजा काही प्रमाणात जर समजा ते खातें जर समजा कमी पडलें जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी इंटरव्हीन करपाक जाय आणि त्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्लें आसा. खरें म्हटल्यार तातूंत भितर वीज खात्यांनी बी तितल्याच लोकां मदीं वचून ताजी अवेअरनेस करपाची गरज आसतली. सुमोटो काडप आणि ताजी समज नासतना तांकां अचानक बिलां हें बरोबर न्हय. वीज मंत्र्याच्या घरार वचपी आंदोलकांक नागेशी जंक्शनार आडायले. सोडिना म्हणटा तुमकां एक्चुअली आमी तांकां कितें सांगलें आमकां पिसफुली आमकां वचपाक न्ही आमी पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक वयता. सो हांगा जर आमकां रस्त्याक ब्लॉक केलो जाल्यार हांगा ट्राफिकेक जो प्रॉब्लेम जातलो ताका ते रिस्पॉन्सिबल आसतले आमी न्ही. पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालजीन ट्वीट केलो हाजेर आनी तेन्ना जेन्ना आमी वॉर्निंग दिलो आनी हो इशू अरविंदजी खातीर नॅशनल लेवलाचेर पावलो तेन्ना खंय तरी ह्या सरकाराक जाग आयली. आनी फक्त काल सीएमान जे उलयला पळय न्ही ते फक्त उलयला, ओन्ली वर्ड्स, अजून ऑन द ग्राउंड कांयच जावंक ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्मार्ट मिटरांच्या अंमलबजावणीक स्थगिती दिल्ल्यान हणजूण ग्रामस्थांनी आणि राजकीय फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मनगणे खावन खोस उक्तायली. आम्ही त्या दिसा थंय पेज आंदोलन केलें आणि पेज आंदोलनाचो परिणाम म्हणजे काल सीएमाक स्वता शरणागती घेवची पडली, पॉवर मिनिस्टराक स्वता शरणागती घेवची पडली आणि हो जो पेनल चार्जीस तेंच्यांनी लायल्लो ते खंय तरी आज ते रिवर्ट बॅक करपाक रेडी जाल्या. सुदीन रडटा स्मार्ट मिटराक म्हणून आमी सुदिना खातीर स्पेशली आज हांगा मणगणे घेवन येयल्या. तो हांगा खंय लागीं आसत जाल्यार तेणें अवश्य आझाद मैदानार येवचो आणि आमी स्पेशल आमचे अंजुनच्यान तेच्या खातीर मणगणे हाडला. सरकार त्या पेजेक आणि त्या आमलेक भिलो आणि सरकार या लोकांच्या आवाजाक भिलो आणि काल सरकारान नमते घेतला. आज ते साजरे आमी करता मणगणे खावन. खुबशा लोकांक खबर ना जाय तशी जागृताय जाल्ली ना अशें वीज मंत्री म्हणटा. जागृताय आमी सगळ्यांनी करची पडटली अशें ताचें म्हणणें आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन वेळ नाशिल्लो आणि त्या खातीर ते मुखार गेले. ही फायल आमी सादारण फेब्रुवारीच्या सेकंड विकान तयार केली. खुबशे लोकांक अजून खबर ना आणि त्या खातीर अवेअरनेस ज्या तरेन जावपाक जाय तो आमी करपाचो सगळ्यांनी मेळून आणि एनजीओनी करपाक जाय. कारण हे मुखार बऱ्यो गोश्टी मेळटा. लोड एप्लिकेशनां एक्झॅक्ट जर जायत जाल्यार त्या भागांत ज्या वॉल्टेज फ्लक्च्युएशन जाता ती आमी सारकी करूं शकता.